fear and anxiety in the minds of villagers of Chinchili, Velim constituency regarding the incident that took place during early hours of 29 June, wherein some miscreant broke open a beef shop, thereby creating a situation of panic and terror. Strict action on this miscreants to be taken and police patrolling in the area by Cuncolim police to be increased. Additional vehicles be provided to Cuncolim police station considering a vast geographical area under its jurisdiction. Speaker sir, 26-27 एक मार्गांव इन्सिडंट जाता आनी ते इन्सिडंटा एक रिकॉर्डिंग जाता एक कोण म्हणटा की मडगांव आख्खे बीफ बंद जावपाक जाय आनी तो व्हिडिओ आख्खो व्हायरल जाता आनी 2 दिसांनी 29 सकाळचे चिंचणी बाजारांत एक बीफ शॉप आहलें आनी ते जायत वर्सांचें थिंगा उक्तें जाता आनी थिंगा तिचे स्टोरेज फ्रीज आसता तितूंत 70 kgs बीफ ताचे केरोसीन घाता पेट्रोल घाता आनी पिड्यार जाता आनी हे इन्सिडंट असल्या चिंचणी केन्ना जालो ना म्हूण आसलो ना वेली ते एरियान आनी हे इन्सिडंट परते जावपाक शिरी पडना ताका लागून हांवें 1 वर्स पयलीं आमच्या होम मिनिस्टराक एक प्रपोजल घातला आमकां एक 20 स्टोरी कॉन्स्टेबल जाय कुंकोलीम पुलीस स्टेशनाचेर आनी थिंगा व्हेकल्सूय न्हय कित्याक सांगलेलें आमी कंप्लेन केलो पाटी आमकां तो म्हणटा PI म्हणटा हिंगा कॉन्स्टेबल सोडया सो हांव मागता आमकां एक एश्युरन्स दी थिंगा पुलीस फोर्स वाडयचो आनी असले इन्सिडंट परते जायना जावपाक. स्पीकर सर आमी पावता आमचे पुलीस कॉन्स्टेबल येयना फुडें सगळी कडेन वाडटलो कुंकळे स्पेशली वाडयता आनी ताजे थंय दिवपा लायता.